नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. 75वा प्रजासत्ताक दीस पुराय देशासयत गोंयांतूय उमेदीन मनयलो. फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन आसले दिल्लींतल्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे. देवूळ उडोवन मस्जीद बांदले हे सिद्ध जाला आनी हाचे खूब पुरावे आसात अशें वकील सुधीर त्रिपाठी हांची माहिती. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मांद्र्या पुलीस स्थानकाचे केले उक्तावण. नितळ गोंय दवरपाचो मारलो उलो. सोनाखेड वाठारांत नव्या उदका प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी बसयलो. हो प्रकल्प शिवोले मतदारसंघाक करतलो उदका पुरवण. सावयवेरेचे संजय पाटील हांकां पद्मश्री पुरस्कार. पडींग जमनीत बागायत तयार करपा खातीर तांचे नांव आयले मुखार. आता खबरो विस्तारान. आयज भारताच्या 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लींतल्या कर्तव्य पथार जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ध्वजारोहण केले. आयच्या ह्या मुखेल कार्यावळी वेळार फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हे मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हजर आशिल्ले. आयज सकाळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. ध्वजारोहणा उपरांत कर्तव्य पथाचेर पथसंचलनाची कार्यावळ जाली. विकसीत भारत आणि लोकशायेची मातृदेवता ही अंदूच्या पथसंचलनाची मुखेल संकल्पना आशिल्ली. नारी शक्तीचे दर्शन हे ह्या वर्साच्या पथसंचलनाचे खाशेलपण आशिल्ले. तिनूय सेना दळाच्या तशेंच निमलश्करी दळाच्या बायलांच्या पंगडान संचलनात वांटो घेतिल्लो. अयोध्येच्या आदल्या तपासा संदर्भात वकील सुधीर त्रिपाठी हांणी महत्वाची माहिती दिली. देवूळ उडोवन मशीद बांदले हे सिद्ध जाला आनी हाचे खूब पुरावे आसात अशें ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें. फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांच्या भारत भेटे विशीं उलयतना विदेश सचिव विनय क्वात्रा हांणी सांगले की फ्रांसाचे राष्ट्रपती भारताच्या राजकीय भेटेर आसात. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांच्या मदीं द्विपक्षीय मुद्द्याचेर भासाभास जाली. have agreed to adopt a defense production roadmap. Now the name itself is very clear that the focus and the priority of defense cooperation through this roadmap is to actually identify opportunities for partnership in the defense industrial sector that prioritize co-designing, co-development, co-production with the whole and also building the defense supply chains between the two countries, so that they can not only fulfill the defense needs of India and France, but also can be a useful contributor to the security partnership with other countries who might be in use of similar products. अयोध्येत शांततायेन भाविक दर्शन घेतात. आयज प्रजासत्ताक दिसा निमतान आमी दक्षता पाळटा अशें अयोध्येचे मुखेल आयुक्त गौरव दयाल हांणी सांगलें.
विरोधी पक्षाचो एकचार बिहारांतल्यान सुरू जाल्लो तो बिहारांतूच सोंपतलो काय कितें असो प्रश्न उप्रासला. युतीचे मुखेल सूत्रधार नितीश कुमार हे परत एक फावट एनडीएत वचपाक शकता असो अदमास उक्तायतात. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांची भारत जोडो न्याय यात्रेत बिहारांत नितीश कुमार वांटो घेतले अशी चर्चा सुरू आसतनाच जेडीयून न्हयकार कळयला. राजकारणांत दारां कायमचीच बंद जायनात, बंद दार उक्ते जावपाकूय शकता अशें विधान सुशील मोदी हांणी केलां. और जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है. तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है. अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ. हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा. गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है. चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो, तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे. क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. मन की बात है जन जन की. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार. ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं. इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं. तो याद रखें 28 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात. विचारपणांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. देशाचे राष्ट्रगुरू जावपाचे सपन योग्य मार्गार आसा अशें मत गोंयचे राज्यपाल पी.एच. श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें. 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंय विद्यापीठ वाठारांत झेंडो उबयल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट्टी नावडे, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल, आय.ए. जसपाल सिंग, गोंयचे डीजीपी, हेर मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले. सुरवेक राज्यपालांनी 75व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान मानवंदना स्विकारल्यो. उपरांत राज्यपालांनी गोंय पुलीस, गोंय राना खातें, पर्यटन खातें तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या पुरस्कारकर्त्यांचो भोवमान केलो. I am very confident that we will be able to achieve our goal. The Bharat become the Vishwa Guru for the world peace. Not as invaders, from India, none of our forefathers went to other countries and attempted to conquer it. We were in the history, Indians, you see, we never was invader as far as the world arena is concerned. I can proudly say, now our constitution is accepted by the larger section of the world. India is mother of democracy and our constitution is the most acceptable democratic constitution in the world. 75वा प्रजासत्ताक दीस म्हापशेच्या जिल्लो अधिकारी कार्यालयात पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या हस्तुकी तिरंगो हुबून सुरू जालो. ह्या वेळार उलयतना पर्यटन मंत्र्यांनी सांगले 75 वायफाय हॉटस्पॉट रोखडेच गोंयभर सुरू जातले. तातूंत तुमकां अनाउन्स करपाक म्हाका आनंद जाता की जवळ जवळ 40 मतदारसंघांत 75 क्षेत्रांत वायफाय लोकेशन्स हे सगळ्या कडेन घालून जातले. जातूंतल्यान भुरग्यांक आपल्याक स्वता टेक्नॉलॉजी वापरता आसतना, आपले इक्वेलिटी टू एज्युकेशन पळयता आसतना
आणि जय नेटवर्क कमी आसा थंय वायफाय झोन जे तयार जातले त्या माध्यमांतल्यान जो पर्यंत हर घर फायबर अस्तित्वात तयार जायना हे वायफाय लोकेशन्स खूबशे मदत जातले जातल्यान एज्युकेशन जावं नाल्यार बाकीचे आपलं एम्प्लॉयमेंट जावं नाल्यार जॉब जावं हातूंतल्यान तांकां वापरूंक मेळटलें. होमस्टे आमी सुरवात केली, कॅरावॅनाचेर उलयल्ले पॉलिसीचेर कॅरावॅन पॉलिसी सुरवात केली आणि ह्या 2 म्हयन्या भितर आमी स्पिरिच्युअलिटीचेर, एडव्हेंचराचेर आणि वेलनेसाचेर ह्योय पॉलिसी आमी काडटले जातूंतल्यान ट्रान्सपरंटली लोकांक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटल्यो आणि गोंय एक रेग्युलेटेड सुरवात जातली जातूंतल्यान टुरिस्ट जे येतात तांकांय बरे एक्सपिरियन्स मेळटले आणि आमी जी कामां करता त्या माध्यमांतल्यान एक अकाउंटेबिलिटी मेळटली. दिवचलच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात तिरंगो हुबोवन 75वा प्रजासत्ताक दीस मनयलो. दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकी बावटो हुबयलो. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेख, उपजिल्लोधिकारी रोहन कासकार, जिल्लो पंचायत वांगडी आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचलच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर आपूण वावुरतलो अशें आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हांणी सांगलें. आणि फक्त घोषणा ना तर लास्ट 1 वर्स काम करता आमचे जे आता शाळा इतके आसा तांकां बरे गॅदरिंग घेतले जाल्यार एक थिएटर सिस्टम ना, एक ऑडिटोरियम ना. सो 550 550 चेअर्साचो हांगा एक बरो एका फ्लोरार ऑडिटोरियम जातलो, भितर लेटस्ट अकॉस्टिक जातलो. बिचोलेन आमकां एक बरोसो एक्झिबिशन हॉल ना, सो थंय एक्झिबिशन हॉल जातलो. अंडरग्राउंड पार्किंग जातली 120 आणि 1-2 कॉम्प्लेक्स येतले, ह्या सायडीक एक त्या सायडीक, आणि दुसरो कॉम्प्लेक्स आसतलो ती सगळी गव्हर्नमेंट ऑफिसां ह्या इतल्याच प्रोजेक्टान रवतली. गोंय गव्हर्नमेंट, गोंय सरकार हे एकमेव सरकार देशान जे शाळेंनी कॅर म्हणून प्रोजेक्ट, कॅर म्हणजे कितें कॅपिटल कोडिंग अँड रोबोटिक एज्युकेशन स्कीम, हे एकमेव सरकार आसा देशान जे गोंय गव्हर्नमेंटान आमी पुढच्या वर्सा 14 कोटी आमच्या सरकारान मोडलेले आसा. 75वा प्रजासत्ताक दीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मनयलो. ह्या वेळार न्यायाधीश महेश सोनक हांणी तिरंगो हुबयल्या उपरांत मानवंदना स्विकारली. ॲडव्होकेट देविदास पांगम आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. न्यायाधीश महेश सोनक हांणी ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत गोंयकारांक 75व्या प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. wish everybody all the very best, and this is a proud and wonderful movement. We urge all the citizens of this country to partake of the pleasure of this occasion. आयचो दीस हो देशा खातीर खूप महत्वाचो दीस आसा अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. आज रिपब्लीक डेचो गणतंत्र दिवसाचो सगळ्या गोंयच्या लोकांक आनी सगळ्या देशाच्या लोकांक म्हाज्यो उमेद परब्यो. आयचो दीस आमी आज रिपब्लीक जाले, सार्वभौम राष्ट्र जाले. ताच्या पयलीं आमी एक ब्रिटिशाचें डॉमिनियन आशिल्लें. आयच्या दिसान आमचो जो राष्ट्र प्रमुख आसा तो आमचो स्वताचो जालो, म्हणून ह्या दिसाचो म्हत्व. त्याच प्रमाणे आमचे जे घटना आसा त्या घटने प्रमाणे सगळे कार्य करून आनी ते आमची कार्यावळ सरकाराची सुरू जाली आनी म्हणून ह्या दिसाचो म्हत्व आसा. आनी हे म्हत्व आमकां सगळ्यांक समजून घेवपाचें आसा आनी समजून घेवपाक जाय. फक्त हो जो कार्यक्रम आसा तो सेलिब्रेट करून उपयोग ना, हाच्या फाटलो अर्थ, हाच्या फाटलें तेजें कारण आनी हाचे फाटले इतिहास हो सगळो खबर आसपाक जाय आमकां. तर हांव सगळ्या लोकांक परबी दिता, ताच्या बरोबर लोकांचे कडेन मागणी करता की ही जी जाणीव धरून आमी आमचे ज्यो देशा संबंधी, राज्या संबंधी ज्यो आमच्यो ज्यो नागरिकांच्यो ज्यो थोड्यो ड्युटीज आसा पळय त्यो आमी पाळपाक जाय. आनी त्यो जर पाळ्यो समज जाल्यार आमचें राष्ट्र मोठें जातलें आनी राष्ट्र मोठें जातलें तर बरोबर बाकीचे जे लोक आसा पळय तांकांय सगळे जे अधिकार आसा ते मेळटा. जेन्ना हांव म्हजी ड्युटी परफॉर्म करता तेन्नाच बाकीच्या लोकांचे जे सिटिजन्साचे जे रायट्स आसा पळय ते फुलफील जातात. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मांद्र्या पुलीस स्थानकाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार, गोंयचे DGP जसपाल सिंग, IGP ओमवीर सिंग आनी आदले आमदार दयानंद सोपटे हाजीर आशिल्ले. गोंयचो सर्वांगीण विकास करपाक सरकार भर दिता आनी हाच्या फुडें गोंयची नितळसाण आनी सैमीक पर्यटन हाचेर चड भर दितले अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. किंवा आता आम्ही ड्राय आणि वेट गार्बेज सगळ्या पंचायतींनी सुद्धा
म्हणजे एकटे करपाक सुरवात केल्या, कलेक्शन करपाक सुरवात केला, तांच्यांनी ती गार्बेज ट्रीट करपाक दिवची. हेन्सफोर्थ कोस्टल बेल्टात असलेले सगळे टुरिस्टीक म्हणजे हॉटेल्स आणि लॉजिंग बोर्डिंग सगळे हांची सगळ्यांची गार्बेज सुद्दां आमचो विचार चल्ला की हेजेन सेंट्रलायज कलेक्शन करून गोंय पुराय नितळ दवरप. कारण एक गजाल हांव सांगता, गोंय जर स्वच्छ आनी सुंदर उरलें ना जाल्यार हांगासर ट्युरिस्ट येवपी कमी जातले आनी एकदां जर कमी जाले, एकदां जर डायवर्ट जाले जाल्यार परत हांगासर येवपाक कठीण आसा. कारण हाज्या पेक्षा आतां चीप रेटीन सगळे म्हणजे हॉटेल चिप्स मेळपाक लागल्या, टॅक्सी कमी रेटीन मेळपाक लागल्या, एअर तिकेट्स कमी जावपाक लागल्या, लोक वेगळे कडेन वचपाक लागलेले आसा, वेगळ्या देशात वचपाक लागले. म्हणजे दिल्ली टू गोंयान येवपाची तिकेट म्हारग जाली, हांगा हॉटेल रेट वाडले, फॉरेन कंट्रीन वता जाल्यार ते कमी जातले. पण हे सगळे तरी सुद्दां लोक गोंयाक प्रिफरन्स कित्याक दिता? हांगासर सेफ्टी आसा. म्हणजे रातच्या 2 सुद्दां जरी भायर भोंवून आयलो जाल्यार केन्नाच कोण कांयच करचो ना हाची तांकां खात्री आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शिवोलेच्या सोनाखेड वाठारात नव्या उदका प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. हो उदका प्रकल्प 8.12 कोटी रुपया खर्चून एका वर्सान पुराय जातलो अशें ह्या वेळा उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. शिवोले मतदारसंघाक जाय तशी उदका पुरवण ह्या प्रकल्पांतल्यान जातली. जो प्रोजेक्ट आमी बांदता त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान फुडली 5 वर्सां पासून तेणीच तो मेंटेन करपाक जाय आनी ताजेय प्रोविजन पयलींच केल्लें आसा. ताका मागीर आनी पयशे दिवपाचे ना. कंटिन्युअसली हितून ताजें प्रोविजन आसा. टायम टू टायम एन्युअल मेंटेनन्स फुडलो 5 वर्सां पंप मेंटेन करप. हांगासर आमी करतले कितें नमकी तर तिराळीचें उदीक जें हांगासर येता तो व्हडलो संप बांदतले, तितून उदक पयलीं येवन स्टोर जातलें, परत पंपांतल्यान वयर काडटले, उदक ते फिल्टर करतले आनी फिल्टर केल्या उपरांत तुमी सांगला तशें 3 टाकयांक त्या 3 टाकयांची पायपलायन सुद्दां आमी नवीन घालतले जेणे करून त्यो 3 टाकयो ज्यो आसा त्यो फुलफील जातल्यो. हय आसगांव तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमच्या सारक्यो कोमुनिटीजांनी तुमच्या सारकी कमिटी पुराय गोंयभर जावं आनी तुमच्याच तकलेंतले विचार सगळ्या कोमुनिटीच्या कमिटीनी वचूनी जेणे करून गोंयांत जे अशे प्रोजेक्ट आमकां करपाक जाय पळय न्ही ते सक्सेसफूल करपाक तुमी जसो आदार शिवोले मतदारसंघाक दिलो तसोच आदार बाकीच्यांनी दिलो जाल्यार खुबशे प्रोजेक्ट गोंयांतले बेगीन जातले. गोंयचे सुटके झूज खूप पोन्ने आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. दिपाजी राणे स्मारकाच्या कामा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत ते उलयताले. गोंयच्या बंडाचें म्हत्व गोंयच्या इतिहासांत आस्पावता अशें तांणी सांगले. पिंटोंचो बंड हो 13 डिसेंबर ह्या दिसा आमी मनयता आनी पिंटोंचें स्मारक हे पणजेंतल्यान आमी तयार केलां आनी ताकाय मानवंदना दिवपाची. पुर्तुगीजाच्या विरोधात पिंटो आणि ताच्या बरोबर असलेले वेगळे फादर्स हे बी पुर्तुगीजांच्या विरोधात लढलेले आणि ताकाय मानवंदना दिवपाचें काम एव्हरी 13 डिसेंबराक पणजेत जाता. होय म्हाज्या टेन्युअरांतल्यान जालो आनी सगळ्यात महत्वाचो जो आसा वो कुंकळीचो रिवोल्ट, कुंकळीचो बंड हो इतिहासात सगळ्यात जुनो बंड जो आसा 15 जुलय 1700 शतकातलो जो बंड जो आसा तेकाय बी मानवंदना दिवपाचें काम इतकेच न्ही तर पुराय देशात जेन्ना आमी म्हणटा की दिल्लीतल्या त्या स्मारकाच्या फुडल्यात 15 जुलय हो दीस आमी आमच्या गोंयच्या इतिहासातलो थंय मानवंदना दिवपाचो दीस थारायला आनी सातत्यान दर वर्सा 15 जुलय म्हणजे कुंकळीच्या बंडाच्या दिसा थंयसर मानवंदना दिवपाचें काम हे दिल्लीत जाता. हे तितकेच महत्वाचें आसा. गोवा कोंकणी अकादेमीच्या काल जाल्ल्या बसकेत 2018, 19, 20 आणि 21 हे 4 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. 25,000 रुपया मानचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल आणि श्रीफळ अशे सर्वोत्कृष्ट कोंकणी साहित्य पुरस्काराचे स्वरूप आसतले. 2021 वर्सा खातीरचे कविते खातीर उदय नरसिंह भामरे हांच्या इंद्रधोनू उदेव, कथे खातीर विन्सी क्वाद्रूश हांच्या दुवोळ, महेश चंद्रकांत नाईक हांच्या आगळे तूं वेगळे हांव नाटका खातीर, सुशिला अळणकार हांच्या प्रेम जगपाची कला निबंधा खातीर, पंढरीनाथ लोटलीकर हांच्या काव्य सौंदर्य ह्या संशोधना खातीर, जाल्यार किरण भामरे हांच्या अनंत अंतरंग ह्या बाल साहित्या खातीर, तशेंच पांडुरंग नाटकर्णी हांकां तांच्या पाखाट्या बगर बुर्र ह्या अणकार साहित्या खातीर पुरस्कार फावो जाला. सगळे पुरस्कार तुमकां वाचून दाखयता. पयलीं साहित्या खातीर जे पुरस्कार आसा जे वेगवेगळ्या 9 विभागांनी आसात तातूंत 2018 वर्सा कविता विभागात राजश्री सैल हांच्या पोली राना
ह्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. कथा आणि कादंबरी विभागात को हम व आशा शानबाग हांचो कथा संग्रह ताका पुरस्कार फावो जाला. नाट्य लेखनात वेचीक 5 तियात्र गोमानीस आग्नेल गोरी हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. निबंध विभागात सावदीतले ते दीस हे रुपाली मावजो किर्तनी हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. संशोधन आणि शास्त्री या विभागात रणमाले स्वरूप दर्शन व झिलू लक्ष्मण गांवकर हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. समीक्षा या वळेरेंत साहित्य विमर्श हे डॉक्टर भूषण भावे हांच्या पुस्तकाक पुरस्कार फावो जाला. आता घेऊ एक ल्हानसोच विसव. सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024. चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं. अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए. परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे. विसावपरान येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. स्वताच्या हातान दोंगर पकरून स्वताच्याच कुळाघरा खातीर उदक उपलब्ध करून घेवपी गोंयचे नामनेचे बागायतदार संजय पाटील हांकां घर मंत्रालयान पद्मश्री पुरस्कार जाहीर केला. संजय पाटील हे सिलवाडा सावयवेरें फोंडेचे आसून फाटली 35 वर्सां प्रामाणीकपणान आनी खूब कश्ट करून शेती वेवसाय आनी बागायत वेवसाय करतात. तांच्या ह्या पुरस्कारान गोंयाक अभिमान जाला. गोंय पर्यटन खात्यान बीच विजिलन्स ॲप सुरू केला. दर्यादेग वाठारात जावपी बेकायदेशीर कामाची आणि घडणुकांची माहिती ह्या ॲपा मार्फत संबंधीत संस्थांकडेन पावोवपाची व्यवस्था ह्या ॲपा अंतर्गत जाल्या. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पत्रकारांक ह्या ॲपा विशीं खोलायेन माहिती दिली. आता पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 75वा प्रजासत्ताक दीस पुराय देशा सयत गोंयांतूय उमेदीन मनयलो. फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन आसले दिल्लींतल्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे. देवूळ उडोवन मशीद बांदले हे सिद्ध जाला आनी हाचे खूब पुरावे आसात. वकील सुधीर त्रिपाठी हांची माहिती. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मांद्र्या पुलीस स्थानकाचे केले उक्तावण. नितळ गोंय दवरपाचो मारलो उलो. सोनाखेड वाठारात नव्या उदका प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी बसयलो. हो प्रकल्प शिवोले मतदारसंघाक करतलो उदका पुरवण. सावयवेरेंचे संजय पाटील हांकां पद्मश्री पुरस्कार. पडींग जमनीत बागायत तयार करपा खातीर तांचें नांव आयलें मुखार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.